टांगेत जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या हुंडो वाईट रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीनूर बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याचे जुतये गोठ्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज मुरयेच्या नोवेनाचो 4थो दीस आनी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मलगडी एक मोलादीक दिरवीं जावन आसात. खंडीत जावन मलगडी आमच्या जिवितांत भोव गरजेची जावन आसात. कित्याक तांचे तावन देवाचो मोग आमकां लाभता. तांच्या अनुभव मुखांतर आमचें जिवीत कशें जियोनचें म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. तर आज आमी सर मलगड्यां खातीर देवाक अर्घ दिता आसतना तांचे खातीर आमी मागया सरस्पर देव तांकां आशिर्वादीत करूं दी, तांकां बरी भलायकी शांती समाधान लाभाशें करूं दी. तशेंच आमी सर जाणां मलगड्यांक पयस करिनासतना तांच्या सांगाता जियोंक कृपा बेसावा आमकां लाभाशें करूं दी. देवा मुखार आमी पातकी म्हण ओळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत पद्యం सदांच सावकार उलयक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मगाळ बापा, सर संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मायपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सां पावलून कोलेस्करां बरयल्या पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकली तो वळटा. तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता.
संपूर्ण आत्मीक जणवायन आनी अंतरदृश्टेन देवाशी खुशी तुमकां कळी जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सुम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मनवतली. देवाचे गूण जाणवे मारिफात सर तराच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडटल्यात. ताजे महिमे बरी सक्तेन सर तरांनी तुमी बोळवून जावन येतल्यात आनी कश्टा मदें उल्हास बरीत दीक सोंसणीकायन आनी शांतीन भरून उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गान दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली कान आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांतान पायल्यात. तेच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे पत्कांचे बुकसाणे. देवाचे उतारे देवाचे वडोदकार. सर्वेस्पोरान आपली सोडवो कळीत केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताणे उगडल्या. इस्रायलच्या घराण्यात ताका असलेल्या विश्वासी मोगासो ताणे उगडास काढला. सर्वेस्पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेक असलेल्या लोकांक आमची देवाची सोडवण देखल्या. सर्व निवास्यानो सर्वेस्पोराक जय जय म्हणा. उल्हासान गीता गावून ताका हरसिया. सर्वेस्पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. Alleluia, 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 alleluia. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका फॉर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका सोम्या. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगात आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतून पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये. देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवड करतलो
आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन ताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भगिवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वाजदी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. देवाक आसादी जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तशेंच भुरग्यानो, आमकां सर्वांक कुटुंब भोव मोगाचें जावन आसा. कित्याक आमी कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्या. कुटुंब म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येता आवय बापय, भुरगीं बाळां, तशेंच मालगाडी. कुटुंब म्हळ्यार आवय बापय मात्र न्ही. कुटुंब म्हळ्यार भुरगीं बाळां मात्र न्ही. कुटुंब म्हळ्यार मालगाडी मात्र न्ही. बगार सर्व सांगाता मेळोन एक सोबीत कुटुंब बांदूंक शकतात. हांचे विणें एक कुटुंब भोव सोबीत जावंक साध्य ना. जर तर आमी हें कुटुंब एका रुखाक, फळ दिवच्या एका रुखाक सरी केल्यार आमी म्हणयेत, आवय बापय जावन आसात एक रूख आनी भुरगीं बाळां जावन आसात तीं फळां या तीं फुलां. तशेंच जर तर एक रूख मजबूत आसूंक जाय, ताका कारण जावन आसा तीं फाळां. त्या फाळां वरवीं तो रूख मजबूत तरान आसता आनी तीं फाळां जावन आसात आमची मलगाडी. मलगाडी आमच्या जिवितांत मोलादीक दिर्वी जावन आसात. तीं जड्याची व्यक्ती न्ही, बगार तीं बेसांवां जावन आसात. तांच्या अनुभवा वरवीं, तांच्या मेतेरपणा वरवीं, तांच्या जिविता वरवीं आमकां तीं सहकार दितात. तर आज आमी नियाळ करया, त्या मालगड्या वरवीं आमकां कितें लाभता. पयल्यान पयलें भावार्थ. आमकां सर्वांक भावार्थ लाभला. कोणा तावन? आमच्या मालगाड्या तावन. जावंक पुरो मालगाडी तांणी कश्ट काडल्यात, दूख तांणी सोंसलां, पूण त्या कश्टांती दुखांती जेजू क्रिस्त कोण म्हणून तांणी आमकां कळीत केलां. जर तर आज हांव हांगासर उबें रावन देवाची सुवार्ता परगट करता, हाका कारण जावन आसात म्हज्या कुटुंबाची मलगाडी. तांणी म्हाका कशें ह्या संवसारांत जियोंक जाय, देवाचो मोग कशें करूंक जाय म्हणून कळीत केलां. तशेंच तुमी आज जर तर हांगासर बसोवन आसात आनी देवाची सुवार्ता तुमी आयकोन आसात आनी देवाचो मोग कितें तुमकां कळीत आसा, हाका कारण जावन आसा तुमचीच मलगाडी. तांचो भावार्थ तुमकां तांणी दिल्लो आनी आज त्या भावार्था वरवीं आज देवा सरची तुमी आयल्यात. त्या वरवीं ती मलगाडी भोव मोलादीक जावन आसात. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें मोरये विशयांत. मोरी एक कल्ती व्यक्ती जावन आसली, आदर्श व्यक्ती जावन आसली. आपणाचें जिवीत सर्वस्व ती देवाक दिता. हें कल्तेपण खंय तावन आयलें. देवाक समर्पूंचें तें देणें खंय तावन आयलें. खंडीत जावन मालगाड्यान तावन. जावंक पुरो अन्ना जोकीम तिच्या आवय बापाय तावन या दुसऱ्या मालगाड्या तावन ती शिकली देवाक मान कसो करचो, देवाचो मोग कशें करचें.
आनी अशें आपणाचें जिवीत सर्वस्व ती देवाक समर्पण दिता. जेजू क्रिस्त एका पवित्र कुटुंबांत जल्मलो. मोरये आनी जुजे मुखांत्र पवित्र कुटुंब कशें बांदून हाडचें ताका कळीत जालें आनी आपणाच्या मालगड्या मुखांत्र एक पवित्र जिणी कशें जिवचें म्हणलें ताका कळीत जालें. आनी अशें आपणाचो बांद आपणाच्या बापा सांगाता तो बऱ्या तरान बांदून हाडटा आनी एक बरी जिणी ह्या संवसारांत तो जिवन देवाची सुवार्ता तो परगट करता. चारी वांजेलांत आमी पळोवचें एक घडीत जावन आसा. जेजू क्रिस्तान 5,000 लोकांक जेवण दिल्लें तें एक घडीत. जेजू क्रिस्तान हें आजाप कशें केलें? 5 उंडे आनी 2 मासले मारिपात. हे उंडे आनी मासल्यो कोणें ताका दिल्ल्यो? एका धाकटुल्या भुरग्यान. ह्या धाकटुल्या भुरग्याक जेजू लागसर कोणें हाडलें? कंडी जावन ताच्या मालगड्यांनी. जर तर तो धाकटुलो भुरगो जेजू लागसर नातुलो जाल्यार जेजूच्या शिसांक थंयसर तो मेळटो ना. तो लागसर आसल्या वरवीं थंयसर आजाप घडलें. ताका ताच्या मालगड्यांनी ताच्या मोगाच्या व्यक्तींनी जेजू लागसर हाडुल्लो आनी ताणें देवाचें उतर लागसर थावन आयकोंक जाय. जेजूक ताणें पळोवंक जाय. देवाचें बेसांव ताणें घेवंक जाय म्हणल्या खातीर ताका जेजू सर्स लागीं हाडुल्लो. तशेंच आमकां देवा लागसर कोणें हाडलां? कंडी जावन आमच्या मालगड्यांनी. त्या देखून त्या सर मालगड्यां खातीर देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आज आमी तांकां देव बरें करूं म्हणून सांगूंक आसा. कित्याक तांच्या मुखांत्र आमच्या जिवितांत बरेंपण आमकां लाभलां. आदल्या काळार आमची कुटुंबां व्हड जावन आसलीं. भुरगीं बाळां, भाव भयणी, आवय बापूय सर्व सांगाता आमी जियेतल्या. तवळ ग्रेस्काय नातली पूण मोग मैपास शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत आसली आनी आमच्या जिवितांत बरेंपण आसलें. आजकाल आमची कुटुंबां धाकटुलीं जाल्यांत. आदल्या काळार आवय बापूय पयशिल्ल्या गांवाक वता आसतना या कामाक वता आसतना भुरग्यां बाळांक आपणाच्या मालगड्या सांगाता सोडून वेतलीं आनी तीं मालगडीं त्या भुरग्यां बाळांक सांबाळटालीं. आनी अशें तांकां भावार्थ कितें म्हूण कळीत करतालीं. भावार्थाचे 7 विशयांत कळीत करतालीं. तशेंच जिविताचें झूज कशें झुजचें म्हणून तीं कळीत करतालीं. त्या वरवीं त्या भुरग्यांचो भावार्थ घट आसलो आनी जिविताचें कश्ट बऱ्या तरान झुजोवंक तांकां कळीत आसलें. पूण आजकाल मालगाडी आमच्या सांगाता नांत. अशें आसता आमच्या भुरग्यांक भावार्थ कितें म्हणून कळीत ना. ह्या भावार्थ विशयांत कळीत करची व्यक्ती आमच्या कुटुंबांत नांत. आवय बापूय कामांत मेतेर जावन आसतात आनी कश्ट येता आसतना दूख येता आसतना कशें झुजोन जिवीत जिवनचें तांकां कळीत ना. अशें कश्ट येता आसतना तांचें जिवीतच तीं सत्यनास करतात. जर तर आजकाल आमी आमच्या आवय बापूय लागीं ह्या कोणाच्या आवय बापूय लागीं विचारल्यार तुमचो पूत खंय आसा ती खंडीत जावन म्हणटात म्हजो एकलो पूत अमेरिका आसा आनी एकलो पूत ऑस्ट्रेलिया आसा, म्हजी धूव इंग्लंडांत आसा. आनी जर तर तांचे लागीं विचारल्यार तूं खंय आसाय ती खंडीत जावन म्हणटात हांव आश्रमांत आसा या हांव एकसुरी जावन आसा. वय आमच्या स्वार्था खातीर आमी तांचो सॅक्रिफायस तांणी सोंसिल्लो तो कश्ट दूख आमी विसारन सोडटा आमी विसरोन सोडटा आनी अशें तांकां पयस करता. तर आज ह्या वर्त्या दिसा आमच्या मालगड्यांक पयस करिनासतना तांच्या सांगाता जियोंक तांचें बेसांव जोडोवंक आमी कृपा त्या देवा लागीं मागया. उगडास दवरा. मालगड्यांच्या बेसांव विणें आमचें कुटुंबा जिवीत सोबीत जावंक साध्यच ना. त्या खातीर आज आमी मागया सर्व आमी आमच्या मालगड्यांक मान गौरव दिवन तांच्या सांगाता जियोन तांच्या अनुभव वरवीं तांच्या बरेपणा वरवीं आमचें जिवीत भोव सोबीत करूंक सर्वस्व देव आमकां बरेपण लाभाशें करूं दी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पत्यो दार देवापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमेन आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबाहारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी सस्नाच्या हा देवा, सर्व कळ्यानी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या हा फायद्यासो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां तुवें रचलय, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकणटा. तारण मेळिल्ली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता. तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगात संतोषान आमी निरंतर तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याच सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याच सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कावस, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावरता सगुण परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पावून
जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उद्दास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमी समजतांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान हे आमच्या भावा भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे फर्जळीक मुखामोळ फळो फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावं हांगासर मिसाक आयल्या सोमेस्तांची आमकां मोरये देवाचे माये सांगती भगिवन जुजे, भगिवंत दमदत, सांत फ्रांसीस, सांत क्लारा तुका मांडावयल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें पुर्वशन अत्रेत केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातांतले सुजय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय आमी गस्त करतू जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती.
ह्या शेळीच्या जेवणात आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर रावचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगरा काळजान सोम्या तूं ये, मोगान तुका स्वागत करता. दुर्बळ पिडार काळीज मुझे, नंदन जावं ते तुज्या येण्यान. उंड्या रुपार तूं काणजावूं, मुझे आत्मीक पोषण जाता. उंड्या रुपार तूं काणजावूं, मुझे आत्मीक पोषण जाता. सेमच्या तुका फावो ना म्हाका, पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय. सेमच्या तुका फावो ना म्हाका, पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय. म्हाका जिवीत जोडून दिवच्या, जेजू मनीस जावून आयलो. पातका उपरांतले वयर काडच्या, कुरीस मोगान तुवें वेंगलो. उंड्या रुपार तूं काणजावूं, मुझे आत्मीक पोषण जाता. उंड्या रुपार तूं काणजावूं, मुझे आत्मीक पोषण जाता. सेमच्या तुका फावो ना म्हाका, पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय. सेमच्या तुका फावो ना म्हाका, पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं, आनी तुजी सेवा मोगान करच्या आमच्या भोवणेची साकरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. नोवेनाचो 4थो दीस, पेज नंबर 22. कस्ट दूख पिडा शिडा हर एका मनशा जिविताचो अविभाज्य अंग जावन आसा. हातून आमच्या मोगाच्यांनी कुटुंबदारांनी सहभागी जाल्यार आमचे कस्ट हळू जातात. म्हणटी सायबिणीक देवानंस विंचलेली जाल्यार तिचेर जायते कस्ट आयिल्ले, तरी तिणें धैर्यान फुडें सरोवन जिवनपणाच्या आनंदान नवो अर्थ करून घेतलो. हर एका कस्ता उपरांत संतोष खंडीत हे म्हणटी सायबिणीच्या जिणयेद्वारे आमी शिकाजय जाल्ले लिसांव.
कुर्सा सवळेतावन जिविताच्या उजवाडांत सोलोंक आधार दिता. कुरीस आमच्या क्रिस्तांव जिनियेचो केवळ एक गुर्तू मात्र न्हय, बगार जिनियेचो ध्येय जावन आसा. सकळ सांगाता मेळ्या, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे एकया, मोरये खोगोळसिया. ओळता हितलानी सोद्या, फुला एकठांय करया, तांचो एक मुकुट घुंवया, आनी मायेक दिवया. सकळ सांगाता मेळ्या, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे एकया, मोरये खोगोळसिया. हे मंदी सायबिणी, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन वंचून काडली आनी सबार देणयांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक गर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सोडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सोडवण जावच्याक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सुम्याचे चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण कल्तीस जाली आनी देवाचे कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दारळ आशिर्वाद मागोवन दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मंती सायबिणी, तुजे बरी कल्ती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतरांक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमचे जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नां अनवरां आनी पिडे शिडेंत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. ही मोगाळी मंती सायबिणी. आमेन. मंती सायबिणी आम बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. हे मोगाळी मंती सायबिणी, तुजी देख घेवन आमच्या कश्ट नासतना पिडे शिडे वेळी भावार्थान दंडळनाय, बगार शांती समाधानान जिवन देवाची खुशी आमच्या जिणयेन पाळोवंक तुजी प्रेरण लाभय. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक काळजावन जियोंक, आमचे कुटुंबा भावार्थांनी शांती समाधानाची पिडार जावन रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय. हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवा पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. तुमची जबाब मंती सायबिणी द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. पाप साहेबान सर गवळी बापांनी येसाकांनी आनी धार्मिकांनी क्रिस्ताच्या मोगान सतानिती खातीर जियोन क्रिस्ती मौल्याचे किटाळ लोकांच्या काळजान पेटोवच्या वावरान तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी समेस्त लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाती कातीचो ग्रिस्त दुबळो ल्हान व्हड म्हणलो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन आडळते चलोवंक गरजाची कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या दियेस जेंत आशा आनी वावर करच्या याजकांक धार्मिकांक संघ संस्थाच्या आनी परिशदेच्या संध्यांक तांची जबाबदारी निस्वार्थपणान जारी करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता.
मोठी सायबिणीद्वारे ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. बापा आमची पृथ्वी फळां भरीत कर, तांतूं वावरून आमकां काण उदकसून दितल्या सर्व रैतांक तुज्या दाराळ आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. मोठी सायबिणीद्वारे ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. कुटुंबाचे फेस्त आचरण करूंक तयाराय करच्या ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग आनी सवेचो स्पिरीत फुलोवन स्त्रियांक आनी चलयांक फावो तो गौरव आनी मान मेळो म्हूण मागता. मोठी सायबिणीद्वारे ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. Garcia, Ticada, Bornia, Gayanti, Chesoro, Sargaras, Temoro, Morie, O Garcia, O Garcia, खातीर आमची तकली आमी बागावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोमे तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां राखो. आमेन. सोमी आपले मुखामळ तुमकां दाखोव आनी तुमची काकुळट करूं. आमेन. सोमी ताचे प्रतिरूप आनी तुमकां समाधान दिवं. आमेन. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगी सर तुजी आमी गीतां गावून हरसितांव दिन वाजतांव आंकवारी मोरये. आज तुका भक्ती उर्बेन नमन करूं. माय तूं देवाची माय तशेंच आमची, ऐक माये दयेन मागणी आमची. जिणेच्या पयणार कश्टान वरात दी माये आमकां तुजी मजत. वंदिता वर्णिता ये देव माये, भुरगी सर तुजी आमी गीतां गावून हरसितांव बीन वाजतांव आंकवारी मोरये. आज तुका भक्ती उर्बेन नमन करूं. मोगाळ पुत्रा
सोवे आंकार आशीर्वाद भगवंत कृपेचे कुरवे देवाला आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.